this meeting was regarding resolving blue cab issue. After calling Mr. Session, the chief looking after the airport, along with the transport department, in the presence of Honorable Chief Minister, we are expediting giving them that counter. Actually, it was a work in progress. I पहिलेही सांगितले, it is not Aladdin's lamp म्हणून zoom करून दिवपा टाइम लागतलो. आता प्रोसिजर जस्ट अबाउट अ वीक बॅक GMR लेटर दिला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा, म्हणजे परवानगी दिला थिंगा ऑपरेट जावपाक. आता अकॉर्डिंग टू दॅट वी आर प्रोसेसिंग. वी हॅव टू ऑल्सो अमेंड आवर मोटर व्हेकल्स ऍक्ट टू अकॉमोडेट अँड गेट something called blue cab. That is a new concept instead of black and yellow. We said it's a brand new airport. बरे दिसतात असे एक टुरिझम स्टेट जाल्ले कारणान ब्लू कॅब म्हणून आसपा जाय. तो हांवें त्या इंस्ट्रक्शन दिला जाता तितले बेगीन in fast track, because once we were waiting for that letter. If the letter delay, we will do our formalities as fast as possible. And moment that is done, we will start issuing the permits to people from Perne. So that is going to be a prepaid counter for especially people from Perne Taluka. Only for Perne? Yes, no, that prepaid one is for from Perne Taluka. So, but strike is going on there. ज्यांनी ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ले असले सवय जाल असताना ते कित्याक सध्याक तुम्ही तांकां विचारा, तांकां कितलेय दिले जाल्यार तांकां ते समाधान जायना. आता त्यांचो एक लिडर थिंगा बसलेलो, तोय वयर आसा, तोय कडेन तुमकडे येवन उलयतलो. कोण तो लीडर? तू पळय न्हू कोण तो. आमदार म्हणटा. ना आमदारय आशिल्लो, मिस्टर प्रवीण आर्लेकर. ही ऑल्सो एक्सेप्टेड. इट वॉज डन इन अ व्हेरी कॉर्डियल एटमॉस्फियर आणि सगळ्यांनी एक्सेप्ट केला. आता थोडे लिडर टॅक्सीवाले आता म्हाकाय सेक्रेटरिएटान परत मेळपा येता. हांव तांचें आयकून घेता कितें ते. कितले जाण सी सध्या आमची माहिती प्रमाणे अबाउट 160 पीपल आर देर एक्झिस्टिंग तांकां ताबडतोब आमी दिवपाक केला. आणि जे एप्लाय केला तेच्या आधी 60 लोकांनी एप्लाय केले. सो एज इट कम्स वील डू. एक्झॅक्टली डिमांड किती आहे त्यांचं कोणाचो तू तांकां विचार बाबा. डायलॉग म्हणटा तुमच्या भितर आणि गव्हर्नमेंट आणि टॅक्सीकारा भितर लॅक ऑफ डायलॉग असल्या भितर खूप कुफुसा जाता. हांव हें मानता रेडी ना. जेन्ना तेणी अपॉइंटमेंट मागलो हांवें ताबडतोब अपॉइंटमेंट दिला. काल अपॉइंटमेंट मागला. आता माझ्या ऑफिसान सेक्रेटरिएट ऑफिसान आसतले. पण फायनली तुम्ही सांगूंक जाय आमकां तेंचो डिमांड कितें आसा. बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. त्यांचो डिमांड तांकां काउंटर जाय म्हणून ते एग्री जाला. आणि आम्ही व्यवस्थितपणे आता सांगला म्हणजे तांकां काउंटर कसो दिवपाचो. ते ओली थिंग ते म्हणटाले आत्तां जाय, फाल्यां जाय, परवां जाय, तशें जायना न्ही. टोटल फॉर्मेलिटीज टू इन दॅट नोटिफिकेशन हॅज टू बी इश्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मोपा हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड. ते नोटिफिकेशन येवपा जाय. मोटर व्हेकल ऍक्ट एमेंड करपा जाय. कित्याक सध्या आसा ते ब्लॅक एंड व्हायट म्हणजे येलो एंड ब्लॅक आशिल्ले ते आमी चेंज करपा जाय. सो दॅट वी आर डुईंग. नो देयर वाज अ फियर इन देयर माइंड सेइंग दॅट तुम्ही फकत उलयता फुडें कांय जायना आसलें म्हणून. ना आनी हें कशें जालें एक दिसाचो प्रोसिजर हो. तुका जाय जाल्यार फायल आय वील प्लेस इट बिफोर. आतां RTI मागल्यारूय तुमकां दिश्टी पडटा. फायल मुवमेंट इज कंटिन्युअस. इट हॅज टू गो टू वेरियस स्टेजीस. तेय आशिल्ले. ही हिमसेल्फ वॉज द विटनेस व्हेन ऑल दिस वॉज डिस्कस्ड. तुमचो इश्यू रिझॉल्व जाला तो कितलो टाइम लागतलो तुमचो इश्यू टाइम फ्रेम हांव सांगपाक शकना. एक दिसान 2 दिसान माझी प्रयत्न चालू आसा टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. म्हाका जाता तितले बेगीन जाल्ले जाय. हांवें म्हाजें सांगला 1-2-3 दिसां भितर कर म्हूण हांवें आदेश दिला म्हाज्या डायरेक्टराक. पूण तो सांगता थोडी फॉर्मेलिटी आसता. नाजाल्यार कितें जाता आमी तरी खंयचोय एक प्रोसिजर स्कीप केल्यार फाल्यां RTIचे तेंचेच मदें कोण मागोवन घेतलो आणि ते आमी इल्लिगल कितें केला म्हणटले. सो अशें जायना. इश्यू सॉल्व जाता. इश्यू काय ना. म्हयने एक्सपेक्टेड केन्ना जातले एक काउंटर मेळटलो एक्सपेक्टेड डेट. I think it will not take more than 2 weeks. I am saying 2 weeks on the much higher side. It may happen in less than 1 week. That also I am saying. तुमचो इश्यू सॉल्व जाला प्रवीण बाब? हय ऑलरेडी आयज आमची मिटींग जाल्ली आसा. CM सर आनी मुवींग सरान दोगांनी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आहा. कित्याक आयज पेडणेकारांक लागून हांवें पयलींय सांगलेलें तुमकां सदांच सांगतालो हांव कित्याक तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेवन ते करून दितले म्हणून. जेन्ना हांव रस्त्यार येयल्लो तेन्ना तुमकां सांगलेलें कितें सरांनी बरी इनिशिएटीव घेतलेली आहा. आयज तेका लागून हांव तुमकां सगळे आमचे पेडणेकार भावांक सांगूंक सोदता कितें जे आयज तेंच्यांनी केल्ल्या तेका फकत टायम लागता जो प्रोसेस करपाक. आयज 2 विकान तेणी सांगलेल्या 2 विका भितर CM सरान आनी दोगांनी सांगलेल्या 2 विका भितर तुमी करून दिवचे जे प्रोसेस आहा ते आनी ते करून दितले.
हांव विश्वास दवरचो गव्हर्मेंटाच्या बीजेपीच्या, कित्याक ते केन्ना सांगलेली कामां फाटीं दवरिना, जाता तितली बेगीन करून दिता. पण बाबा एक असं की एवरी टाइम मिटींग जाता, तुम्ही म्हणता हांगचो इश्यू सॉल्व जालो म्हणून, आणि परत थंय वयता तुम्ही म्हणटा की इश्यू सॉल्व जावना. सो आता फायनल काम परत तशें जावपाचें आसतलें. आनी एक सांगूंक सोदता, हे आमचे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले सॉल्व जाल्ले. हांगासर कितें जालें, जे तांकां हें घेवंक जाय, हे श्रेय आसता पळय ते आमकां मेळटलें म्हणून ते चिंततात, कितें आमकां तांकां मेळचें म्हणून तांकां पॉलिटिक्स केले तेंच्यांनी. जे आतां तुमकां खबर आसतलें, थिंगासर सगळे हांगा भायले बाकीचे पॉलिटिशियन येवन थिंगासर तेंच्यांनी आमच्या बद्दल खूब कितें कितें उलयलें, पूण तशें करचें न्हू. हांव सगळे पेडणेकारांक सांगूंक सोदता, जी आमी इनिशिएटीव घेतल्या पळय ती आमी करून दाखयतले. आमी उलोवन दाखयना, आमी करून दाखयता. ते दीस तेंच्यांनी जेन्ना प्रोटेस्ट चालू केला ते दीस तुमचेर आरोप केला की तुम्ही ते इंटरेस्ट घेना म्हणून. कित्याक इंट्रस्ट घेयना? तो म्हाका डेली उलयता म्हाजे कडेन, केन्ना जाता मिसकम्युनिकेशन जाता तुमच्यान तेंचे. पण पॉलिटिकल मायलेज घेता इश्यूतल्यान म्हणटा तुम्ही, पॉलिटिकल मायलेज घेता इश्यूतल्यान. पॉलिटिकल मायलेज घेवंक सोदतात, तेका लागून हांव तांकां सांगता आमच्या पेडण्यान पॉलिटिकल मायलेज घेवची गरज ना. कित्याक आमी आहात थंयसर बीजेपी कार्यकर्ते, तशेंच आमचे सगळे CM आसा, तशेंच आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा, ते आमी करून दितले तुमकां. पॉलिटिकल भायले येवन तुमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिवचे ना, इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आता ते थंयसून वयतले काय ते आतां खंय आतां ना, ते आतां ना, एज्युकेशन सोंपलो म्हणून खबर तुमकां सांगला न्हू 2 विकांनी करून दितलो. विषय कितलो वाडोवपाचो करपाक तुमचेर आहा न्ही.